Philippians chapter 2, verse 10 and 11. भगीन पाऊल फिलिपकारांच्या लोकांक अशी एक चीट बरयता. हे चिटीन तो अशें बरयता, एकूच नांव जेजू क्रिस्ताचें नांव. जेजू क्रिस्ताचें नांव सर्गार, संवसारान आनी पाताळान सगळ्यो जिवो, सगळी मनीसकूड नांवा खाल दिमी मोडटली आनी सगळ्यो जिवो जेजू क्रिस्ताचें नांव वाखाणटली. कित्याक फिलिपकार जायते नांवांनी जायत्या मुर्त्याच्या देवांक ते बुजताले. देखून हे देवाचे उतर तांकां पावता. आयज हेच देवाचें उतर बाबा आनी भयणी मातशी तुका आनी म्हाका उलो करता. There is only one name, name of Jesus, and whole humanity will bow and kneel before the God of omniscient, omnipotent, and all those who kneeling before, and those who utter the name of Jesus, they will be saved. Their sorrows turn into joy, their darkness turn into light. होतो देव या पवित्र संस्कारान, या किरकोळ उंड्याच्या रूपान तुझे मुखार हे वेदी सोशी आसा. देखून जे जाग्यार तूं आसाय थंय सोर तुजी देमी घाल. आनी वेळार जेजू तूं म्हजो इश्ट, जेजू तूं म्हजो देव, जेजू तुजेर हांव विस्वासता आनी सगळ्या मनशाच्या नांवान हो पळय हांव तुजे मुखार देमेर आसा. Book of Psalm 81, verse 1 to 8. संतोषान ताळयो पिटात, आनंदान नाचून उडून तुमच्या देवाक वाजंत्रांनी वाखाणी दियात. दुनिया तुझ्या घरान तुझे मुखार हांव संतोसता, म्हजी काळीज उल्लसता. तूं म्हजो देव म्हूण परगटून हांव कितलो म्हूण आनंदान भरला. जेजू जेजू म्हणून गायतलो गायतलो अर्घ स्तुती तुका दितलो दितलो दितलो. म्हजो जेजू मोगाळ तूं नवें जिवीत म्हाका दितलो.
지수 지수 모난 가이톨롱 Argastuti tuka ditolong Moso Jisu mogalutu Novin jivit maka ditolong दुनिया हे वेळा तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी हांव बरी जातली म्हज्या जिवितांतले कश्टांक बळ मेळटलें दुनिया तूं म्हजो इश्ट तूं मोगाळ देव नवें जिवीत तुजे सोशी आसा निराशीपणाक तुजे सवें भरवसो आसा पातक्यांक तुजे सवें आसरो आसा आनी पातके खातीर तूं कुर्सार म्हणून जिवन जाला सगळे आर्गां महिमा वाखाणी तुका सासूंच्या ससनाक हालेलुया 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 지수 म्हणून गायतलो अर्गास्तुती तुका दितलो मोसो जिजू मोगाळ्ळो तूं नवें जिवीत म्हाका दितलो Jisu म्हणून गायतलो अर्गास्तुती तुका दितलो मोसो जिजू मोगाळ्ळो तूं नवें जिवीत म्हाका दितलो Hallelujah. Porot kami patkan potana Aki jivitan buduh naslo Adi urmaka uskallo Aki jivitan buduh naslo Adi urmaka uskallo Nirfol salya moja jivitan Aşıçegin portun fahakoyle Nirfol salya moja jivitan Aşıçegin portun fahakoyle Hallelujah Hallelujah Jesus, 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 Jesus. Poro tau patkan mi
पडटना जेजू परत आमी कुर्सारकी लायता परत परत आमी पातकान पडटना जेजू परत आमी कुर्सारकी लायता तोरी जेजू कुर्सा वयलो उठून आपल्या गोपान घेता आमकां मुगसून तोरी जेजू कुर्सा वयलो उठून आपल्या गोपान घेता आमकां बोगसून हालेलुया हालेलुया जेजू जेजू म्हज्या भयणी आनी बाबा तुज्या जिवितांत खंयसरूय तूं पडूं खंयसरूय तूं साणू भियेनाका सौर पदवीदार देव तुझे बरोबर आसा हे वेळार तूं देवाक वाकणटना जिव्या देवाक बुजतना तो तुजो भार आपणाचेर घेता आनी तुका शांती समाधान दिता बाबातान स्वत मानून घे जीवदेव हे वेळार म्हजेर आपलो मोगाची काकुदीची बोरवेशाची किदना फांकयता तुजें जिवीत कितलें पातकी कितल्या पुरुषांनी तूं बुडलेलो आसाय तुका हात दिवंक कोणूच नाय हे वेळार हात दिवन हूंच काडपी आपले बेगीन तुका घेवपी तो देव निर्फळ जाल्ल्या जिवितान निराशी जाल्ल्या जिवितान आशेची बोरवेशाची शांती समाधानाची किरणां फांकोवपी हो पडे देव आसा पातकी जिवितान हांव बुडून आसलो हात दिवून म्हाका हूस काडलो पातकी जिवितांत हांव बुडून आसलो हात दिवून म्हाका हूस काडलो निर्फळ जाल्ल्या मोशा जिवितान आशीची गिन परतून फांकयले निर्फळ जाल्ल्या मोच्या जिवितान आशीचे कीन परतून फांकयले हालेलुया हात उबारुया हालेलुया जेजू 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 कुड्ड्याक एकटोच बरवसो तो म्हळ्यार जेजू दाविदाचो पूत व्हडल्यान ताणें उलो मारलो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर पोदवाराक सापडले वसरीक
आनीक बरवसो नासलो. एकटोच बरवसो जेजू क्रिस्त. बाय कोणेच जी फातर मारूंक ना मू. आनी तिणें म्हणलें ना सायबा, हांवें तुजेर कास्तीचेर फॉर्मण मारिना. वस शांतीन वस, शांतीन वस, आनीक पातक करिनाका. तुज्या जिवितांत तूं कितले फावटी पडलाय, कितले फावटी शेणाचे घायरीन लढलाय, कितल्या पातखांनी वचकू चलाय. हे पातखान तुका देवान सांडलो ना. वस्कोतायेन देवान तुका सांडलो ना. जेन्ना मनशाच्या पुताक ऊस सुबारतीत तेन्ना सगळे रचणेक हांव ऊस सुबारतलो. हो तो देव तुका ऊस सुबारता. तो तुका खाला पडलेल्याक वयर काडूंक, तुका आनी म्हाका खाला पडलेल्या वयर काडूंक ताणें आपणाकूच खालत केलो. खुर्सार मरो पर्यंत तो खालतो जालो. हो तो देव तुका उठयता. पातक्याक तुका आपल्या गोपान, आपले विंगेन तूं पातकी वस्कोत म्हूण पळयनासतना तूं देवाचो पूत, तूं देवाची धूव. You are precious to me. You are my honor. And I love you, my child. I love you, my son. I love you, my daughter. देव तुका विंगयता. परत परत आमी पातकान पडटाना. जेजूक परत आमी खुर्सार किळायता. परत परत आमी पातकान पडटाना. जेजूक परत आमी खुर्सार किळायता. तरी जेजू खुर्सा वयलो ओडून आपल्या गोपान घेता आमकां मोगसून. तरी जेजू खुर्सा वयलो उठून आपल्या गोपान घेता आमकां मोगसून. परत परत आमी पातकान पडटाना. जेजूक परत आमी खुर्सार किळायता. परत परत आमी पातकान पडटाना. जेजूक परत आमी खुर्सार किळायता. तरी जेजू खुर्सा वयलो ओडून आपल्या गोपान घेता आमकां मोगसून. तरी जेजू खुर्सा वयलो ओडून आपल्या गोपान घेता आमकां मोगसून. खावूय आपल्या भुरग्याक वेंग मारता. हे वेळार तुझे दोळे बंद कर. देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो तुका वेंग मारता आनी म्हणटा, तूं म्हजो पूत, तूं म्हजी धूव, तूं म्हजें व्हडपण, तूं म्हजें दादूसपण. You are precious to me. I honor you and I love you, my child. हांव तुका मान दिता. हांव तुजो मोग करता. तूं म्हजो. तूं पातकान लढलाय म्हूण तूं पातकाचो न्हय. तूं म्हजे विंगेंतलो पयस केलाय म्हूण तूं म्हजो पूत अशें न्हय. विचित पुताक बापायन वेंगळिलो. हे विचित पुताक बापायन वेंगळिलो. ताका विंगुवपा सारको तो नासलो. दुकरांच्या लेणांनी, दुकरांचे घाणीन घुट्टाणीन तो आसलो. बापायन ताका वेंगळिलो आनी बापायन ताका बऱ्यांतलें बरें आंगोस दिलें. 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 आनी बापायन ताका बऱ्यांतलें बरें आंगोस
ताच्या पांयांक भाणो घातल्यो, बोटाक मुदी घातली आनी व्हड जेवण केलें. हे वेळार तो देव बाब तुका विंगयता आनीक म्हणटा तूं म्हजो. तुझ्या मोगा खातीर. Hallelujah. Not worthy to call you a son. Jesus, I believe you are my friend. Jesus, you are my savior. Jesus, Jesus. Hallelujah. महिमा आर्गा वखणी तुका ससने जे ससना. Hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. महिमा देवा बापाक. महिमा देवा बापाक. महिमा देवा पुताक. महिमा देवा पुताक. महिमा देवा पवित्र आत्म्याक. महिमा देवा पवित्र आत्म्याक. Hallelujah. 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 भावनान भयणो, फुडें जायते जाणांनी हांव नको आसून आमच्या गोंयांत कोण उरला जाल्यार हो बूक पळयनासतना हो पवित्र पुस्तक पळयनासतना आजून लेकून कोण उरला जाल्यार हांव नको. पूण सजमतां जाय जाणांनी एटलिस्ट एक कवर तरी पळयला म्हूण आनीक हें देवाचें पुस्तक म्हूण स्वत मानतात म्हूण तांचे खातीर देवाक आर्गां दिवं म्हणया. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावनान भयणो, फादर असलीं कितलीं पुस्तकां आमी पळोवंक नात आनी कितलीं आमी वाचूंक नात.
अशीं घोडी जायतीं जाणां म्हणटलीं, पूण जायत्या जाणांनी हें पुस्तक आजून वाचूंक ना, आजून वाचलें ना. जायतीं जाणां अशेंय म्हणटलीं आसात, फादर, that Bible became outdated. तितून इन 21st century मेळपा सारकें कांय ना. 21st century PUBG, 20th century smartphone, 21st century this and that, and what is going to happen, I don't know. But this Bible in 21st century has no value. It's outdated. कांयच ना तेतून शिकपाचें. Now we have to learn something new. Something new. Oh no. I feel that the Bible is not outdated. And Bible will never be outdated. But our mind, our thinking pattern can be outdated. आमची चिंतप आनी आमची जिवप जावंक शकता outdated. Hallelujah. 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 भावन भयणो, बायबल कित्याक वाचची? म्हाका दिसता आमच्या तरणाट्यांनी जो वेळ ह्यो त्यो गेमी खेळूंक तर पिड्यार केल्लो, तोच थोडोच एटलिस्ट 25% तर ह्या पवित्र पुस्तकाक दिल्ले जाल्यार न्हू, म्हाका दिसता इतलीं प्रॉब्लेमां आमच्या तरणाट्यांच्या जिवितांत येवची नासलीं, इतले आमच्या घरांनी फुटी पडच्यो नासल्यो, आनीक हो समाज आनी मनीसकूड इतलें खाला पडचें नासलें. कित्याक जिविताचें पुस्तक हें बायबल, हें देवाचें उतर, जिविताचें पुस्तक, जिविताचें पुस्तक. बाबूणू, देवाचें उतर सांगता ते भाशेन Hebrew chapter 4 verse 12, हेब्रेवांक बरयल्ली चीट, हेब्रेवांक बरयल्ली चीट कितें सांगता? पावणू, देवाचें उतर जिवें, देवाचें उतर जिवें, सुडसुडीत आनी एका दोनी वाटांनी पासुली तर सादी सारकी. पावणू, जिवें उतर तर वाचीत जाल्यार मेल्लो मनीस जिवो जाता. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जिवें उतर मेल्ल्या मनशाक जिवें करता. Hebrew chapter 4 verse 12. खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी बलिश्ट. खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी बलिश्ट जिवें आनी तातूंत बळ आसा. तूं तर मेलाय, इफ यू डायड स्पिरिच्युअली, ओन्ली वर्ड ऑफ गॉड कॅन मेक यू अलायव. तूं तर आत्म्यान मेलाय जाल्यार देवाचें उतर तुका जिवें करता. बाबूनो, तूं तुज्या जिवितान खाला पडलाय, यू बिकम वीक and sick and vulnerable, God's words make you powerful and God's words gives you strength. इतलो जिवितान तूं खाला पडलाय, तुज्यान आनी उठोवंक जायना, तुज्यान आनी चिंतूंक जायना, पूण हें देवाची उतर तूं वाचची, तांतल्यान बळ आनी शक्ती तुका मेळटली. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देवाचें उतर पावणू सदां कांटे आसतात थोड्या झाडांक, ते कांटे काडूंक हातांनी काडूंक जायनात. ते तूं तर कांट्याच्या झाडाक हात लावशी, ते कांटे तुका लागतात. म्हणटकूच ते कांटे काडूंक आमी कोयतो वो कोयती वो सुरी उसार करता आनी ती सुरी घेवन ते कांटे काडटा. ते कांटे काडले उपरांत मागीर ते झाडाक हात लावूं येता, ती ऊस हातान धरून येता. हातान तर काडशी, हात पिंजतलो, हाताक कांटे लागतले. पावणू, आमच्या जिवितान, आमच्या घरान, आमच्या समाजान, आमच्या देशान तरेकवार भाशेचे कांटे आसात.
तरेकवार भाशेची अस्कोताय आसात, तरेकवार भाशेची गाबेज, गूड फॉर नथींग, उपकार ना तसल्यो वस्तू आसात, त्यो काडूंक ही एक तोरसाद. देवाची उतर एक तोरसाद. तुजे जिवितान असले सगळे खाटे, फुटे, गाबेज काडून नितळ करूंक हें देवाची उतर एक तोरसाद. तोरसाद दोनूय वाटांनी पासोले रोमलोले तोरसादी सारके. खंयच्यान मात कितें काडूंक जाय तें काडूंक शकता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. जंय जंय मनशाचो प्राण आनी आत्मा आसा ते सांद्यांनी मेंदवाक जशी जातात थंय पर्यंत ते रिगूंक पावता. पावून हांव नको तुमी केन्ना आयकलां जाल्यार आमकां बोन मेरो म्हूण आमच्या फाटीच्या कोण्याक एक सूत आसता. सूत इज कॉल्ड बोन मेरो. इज सो टायनी एंड डेलिकेट. तें थोडी बाडी कोणाक कॅन्सर जाला जाल्यार दुसऱ्या मनशांनी लागता ताका काडून घालतात आनी असो तो मनीस साल्वार जावंक शकता. पावणू इज सो डेलिकेटेड. देवाची उतर सांगता थंय पर्यंत हें देवाची उतर पावता. आनी तुज्या जिवितान कसलीय आडकोडी आसात, कसले प्रश्न आसात, ते कांटे फुटे, त्यो अस्कोताय, ती पिडा, तो रोग देव बरो करूंक शकता. कित्याक इतलें हें देवाची व्हडतें देवाची उतर आनी तातूंत पदवी असलें देवाचें उतर. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. जायते जाणांक आयज लेकून हे देवाच्या उतराचो अनुभव आमकां मेळ्ळो ना. कोण सांगता बायबल देवाचें उतर म्हूण? कोण सांगता देवाचें उतर म्हूण? पावणू जायते कडेन जायते पावटी हांव सांगता जो अनुभव लोकां कडल्यान घेतला तो. पावणू आनी एकदां कोणाच्या घरान म्हाका वेलो घराचेर आशिर्वाद घालूंक म्हूण. आनी व्हडलें घर, हांव नको कितले करोड मोडल्यात हांव नको, आय डोंट नो. बरें घर, बरें दिसता, व्हडलो बंगलो. आनीक मागणें करूंक वेलो तेन्ना हांवें एक तांचे लागीं वस्त मागली. ती म्हणल्यार तुमचे लागीं बायबल आसा तें मातशें हाड. आनी ती बायल सांगता आगो शेजारी तेंगेर वचून मातशें बायबल घेवन यो, तेंगेर वचून एक बायबल घेवन यो. पावणू करोडांनी पयशे आसात ही घरां बांदूंक, पूण एक बायबल जिवितान घेवंक, एक बायबल जिविताचो भाग करूंक तांकोना. कित्याक हें देवाचें उतर आमच्या काळजान मनान रिगतलें, आमच्या काळजान मनान आमकां भावार्थान घट करतलें. हें केल्लें सैतानाक लेकून नाका, सैतानाक लेकून नाका. देखून बागेवन पावलू एफेसकारांक बरोवन सांगता, एफिशियन चॅप्टर 6 वर्स 17 कितें म्हणटा तें पळोवया. 6 वर्स 17 म्हणटा, शेवटी वार्ताळचो धाल दोरात, सोडणीचे शिरंत्रां घालात आनी पवित्र आत्म्यान दिली तोरसाद मुणगी देवाचें उतर धरून रावात. हे देवाचे उतराक आमी धरून रावता. हे देवाचें उतर आमच्या हातांनी धरून एक 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 दाल कशी आमी झगडटा, तेन्ना सैतान आमकां हारोवंक शकना. पावणू जाय जाणां सैतानाची खुशी करतात. अशी एक काणी सांगता, इट मे बी स्टोरी. काणी अशी, एका दिसा खंय सगळे हेमखोणाचे दूत हे सगळे सैतान खंय एकठांय जाले आनी ताणें खंय एक मिटींग आपयली. कित्याक मिटींग? आदीं लोक बायबल वाचनासलो, आदीं लोक बायबल घरान हाडनासलो, आनीक मिसाक, साक्रामेंताक, रितीराक, असले एडोरेशनाक
लोक पळयनासलो. पयलें वेरी फ्यू जेन्ना कॅरिझमॅटीक रिन्युवल संवसारान आयलो 50 years बॅक, तेन्ना सावन लोक परतून परतून बायबल मातशें पळोवंक लागलो. आतां 21st century म्हाका दिसता आतां हे सगळ्यांनी बायबल सोडला जायत अशें बी जावं येता. म्हणटकूच सगळो लोक बायबल घेवन भोंवता. सगळो लोक असलो वेळ करून एडोरेशनान देवाचें उतर आयकता. अशीं देव कितलो वेळ लोक देवाक वेळ करून देवाचें उतर खासगी जिवितान वापरता. अशें तर करी जाल्यार हेमकोण खाली जातलें. हेमकोणान तांचे मनीस वाडचे नात. सगळे मनीस जर स्वर्गार गेले जाल्यार आमी हेमकोणान रावन कोत्तले कितें? हो मोठो प्रश्न, एक व्हड प्रश्न लुसिफराक पडलो. आनी सगळे एकठांय जावन ते डिस्कस करूंक लागले. एकट्यान म्हणलें कशे भशेन आमच्यांनी तांकां स्टॉप करूं येता बायबल वाचना जावंक. कशे भशेन आमच्यान तांकां बायबलावन पयस दवरूं येता. तातूंतय हे प्रश्नान एकटें म्हणलें सगळे बायबल आसा ती सगळी लासून उडोवया. आमी सगळे संवसारान या आनी सगळे बायबल लासून उडोवया. वील बर्न ऑल द कॉपीज ऑफ बायबल. बायबलाची कॉपी तर ना जाल्यार लोक वाचतलो खंयच्यो? म्हणटकूच आमी सगळ्यो बायबल कॉपी लासून उडोवया. दुसऱ्यान म्हणलें बायबल लासल्यार ती आनीक प्रिंट करतली. आमी सगळे प्रिंटींग प्रेस आहात तांचो भस्म करुया. अशें डिस्कशन चलता 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 आनी ह्या लोकां मदीं ह्या देंवचारा भितर आनी एक जाणटो असो एक देंवचार आसलो. आनी ताणें सर शेवटी सगळे वाजेले ते पयले आनी म्हणलें आरे तुमी मात पूण सजमनात. तुमी इतले उलयतात ते बेश्यो पक्क्यो खबरो. तो लोक परतून बायबल धरतलोच, ते पाद्री सांगतलेच, ते लोकांक दितलेच. म्हूण लागलो हांव तुमकां एक आयडिया दितां. हांव एक तुमकां बरी आयडिया आय वील गिव द गोल्डन आयडिया, द बेस्ट सजेशन. हें तर करी जाल्यार लोक बायबल सोडटलो. आनी कितें आयडिया ती? ताणें म्हणलें खंय तुमी आतां इतले जाण देंवचार आसात, जितलो लोक संवसारान आसा, जितलो लोक बायबल वाचता तितले तुमी हांगा आसात. म्हणटकूच तुमी सगळे संवसारान वसात. आनी संवसारान वसात आनीक एका मनशा बरोबर भोंवात. जे बायबल घेवन आसात, जे बायबल आतां ह्या वेळार घेवन आसात तांचे बोली वसात. जे इगोर्जांनी मिसाच्या बलिदाना वरवीं थंयसर देवाचें उतर आयकता थंय वसात. ज्या जाग्यांनी देवाचें उतर परगट जाता त्या जाग्यांनी वसात. जंय जंय रिट्रीट सेंटर आसात थंय वसात. आनी कितें करात? ताणें विचारलें आमी गेले पूण कोत्तेले कितें? म्हूण लागलो तुमकां एकट्याक 2 शेपडी आसात. 2 शेपडी, 2 टेल्स. फुडें दोनी टेल पळय आसात, हे दोनी शेपट्यो लोकांच्यो अशे कानांनी घालात. लोक आयकतलो कितें वय कितें ना बेश्टे आयकतलीं. जाय जाणां आयकोन तांकां आयकूंक येवचें ना, सजमून तांकां सजमोवचें ना. आनी ती थोडीं घोडी देवाचें उतर आयकता आसतना थोडीं दोळे उक्ते आसतले पूण काळीज बोन आसतलें, मन बोन आसतलें. आनी थोड्यांक बायबल म्हणल्यार, शर्मांव म्हणल्यार, देवाचें उतर म्हणल्यार रोखडाच तांचे दोळे बोन जातले, जड जातले, ती न्हिदतलीं. मागीर तांकां वचुनी बायबल घेवन वचुनी, मिसाक वचुनी, तांकां कांय आयकूंक येवचें ना आनी तांचें जिवीत बदलचें ना. बाबणो अशेंच कितें आयज घडटा अशें दिसता. कितलीं वर्सां जालीं, कितले शर्मांव आयकले, कितले फावटी कितलीं नोवेनां केलीं, पूण आयज
हे कानान घातलेली शेंपड्यो सोयतानाच्यो घडयो आजून काडूंक आमी विसरल्या जाल्यार त्यो काडूंक आमकां बोडले म्हूण दोनयाक उलो करूं म्हणया हालेलुया हालेलुया. 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 भावन भयणो बायबल आउटडेटेड म्हणपी जायते जाणां मनीस आसात बायबल आउटडेटेड म्हणपी जायते जाणां आसात पूण ते म्हणून आपूण आउटडेटेड म्हूण भावणू बायबलान जी ग्रेस्काय आसा ती ग्रेस्कायचो थाव घेवंक जायना बायबल वाचपी पातकी बागेवन जाल्यात हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. पातकी मनीस बागेवन जाल्यात चोर बागेवन वचूशी येतात आनी नेणार they are good for nothing they are the waste on this earth ते कित्याकूच उपकारुनात अशे मनीस व्हडले व्हडले विद्वान जाल्यात तांचे खातीर देवाक आर्गां दिवं म्हणया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. पवन परतून उडगास करता हांव थॉमस आल्वा एडिसन थॉमस आल्वा एडिसन हो एक भुरगो हो भुरगो क्लासीन उपखान नासलो ताची इतलो भोटो ताची इतलो भोटो आनीक नासलो म्हणटकूच कोणी टिचरीक दिसलें हे भोट्याक एक क्लासीन बसप म्हळ्यार एक बांक मातशी तापोवप हो बांक तापोवपाक थॉमस आल्वा एडिसनाक चे काम भावणू हो भुरगो कित्याकूच उपकारना म्हूण एका दिसाक ताच्या टिचरान ताची मामीक आपयली आनीक मामीक सांगलें हो भुरगो हिंगा उपकारना इज गूड फॉर नथींग प्लीज टेक हिम व्हर ताका व्हर खंयचे आवयक आपली भुरगीं चड न्हय ती शाळें जावं ती बोटी जावं ती काळी गोरी जावं आपल्या आवयक सदांच भुरगीं व्हडलें देणें असल्या आवयां खातीर ह्या आवयन ताका व्हेलो असल्या आवयां खातीर आनी देवाक आर्गां दिवन म्हणया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. आनी ताच्या आवयन ताका व्हेलो आनी ताका शिकयलो कितें शिकयलो बागेवन वचतरी ती अशें सांगतात ताच्या आवयन शिकयलें ताका पवित्र पुस्तक हें देवाचें उतर ह्या भुरग्याक शिकयलें आनी अशी ही आवय ह्या भुरग्याक शिकोवंक लागली आनी खंयचें भुरगें नोको जाल्यार एक फावटी पळयात ताचें जिवीत थॉमस आल्वा एडिसन वन ऑफ द फेमस सायंटिस्ट इन द वर्ल्ड ह्या भोट्याक ताचे क्लासीन कितलीं हुशार भुरगीं आसलीं तांचो एकटोय लिखून अशे जाग्यार पावलो ना पूण एक भोटो गूड फॉर नथींग असो भोटो एक व्हडलो सायंटिस्ट जावं पावलो पवित्र पुस्तका वरवीं हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हे वेळार म्हाका आयकतले ना आवय बापायनो तुमच्या भुरग्यांक स्मार्ट करूंक तुमी स्मार्ट फोन दिले भुरगीं स्मार्ट जावचीं नात स्मार्ट फोन दिवन भुरगीं स्मार्ट जावचें नात परती जाल्यार जी मातशी स्मार्ट आसली ती बोटी जातली हें विसरूं नाकात म्हणटकूच भुरग्यांच्या हातान हो स्मार्ट फोन दिवचे परस हो व्हडलो स्मार्ट फोन तो म्हळ्यार देवाचें उतर दिवचें हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. पावणो थॉमस आल्वा एडिसन ह्या भोट्याची कांय खबरो आमी आयकुया
कितें घडलें तोमास आल्वा एडिसनाच्या जिवितान. एक दिसा हूंय एक मनीस असो ट्रेनीन पास जातालो, ट्रेनीन ट्रॅव्हलिंग करतालो आनी ट्रेनीन पास जाता आसतना ट्रॅव्हल करता आसतना थंयसर हूंय एक मनीस बायबल वाचतालो आनी हो बायबल पळोवन जायते जाणांक राग आयलो, तिडक सुटली, बेजार जाले. हो आनी कोण बायबल वाचता, हो आनी कोण खंयचो देवा बामण, इट्स आउटडेटेड बूक, गूड फॉर नथींग. आनी जायते जाणांनी जायतें म्हणलें. आनी एका मनशान हूंय हे बायबल वाचतल्या मनशाक म्हणलें, असले मनीस आमच्या देशान आसत जाल्यार कितें फुडार ह्या देशाचो. दे आर थिंकींग पॅटर्न इज आउटडेटेड बिकॉज दॅट बूक इज आउटडेटेड. कितें फुडार जाय त्या भुरग्यांचो हे आउटडेटेड बूक घेवन, कोणाक नाका म्हूण भायर उडयल्ले बूक घेवन कितें फुडार जाय त्या भुरग्यांचो. अशें म्हूण तो हूंय ह्या बायबल वाचतल्या मनशाक ताणें जायतो इन्सल्ट केलो. पूण तो बायबल वाचपी मनीस बायबल वाचीत रावलो. ही इज बिजी विथ हीज ओन वर्क. आनी मागीर हूंय सूर शेवटी ताणें म्हणलें, कॅन यू टेल मी वॉट इज द नेम. आनी ताणें हूंय आपल्या बॉल्सान घातलें आनी ताका आपलें ID कार्ड वो एक विजिटींग कार्ड काडून दाखयलें. आनी तो सरप्रायज जालो, ताका शॉक जालें. येदो व्हडलो मनीस, हो मनीस ह्या मनशाक पळोवंक हांव रावतालो. आय वॉन्ट टू सी दॅट हू इज दीस मॅन. केन्ना तरी म्हाका मेळटलो म्हण त्या मनशाक हांव पळयतालो, पूण केन्नाच म्हाका संदी मेळोंक ना. पळय जाल्यार तो मनीस तोमास आल्वा एडिसन. हो पळोवन हूंय ताका शॉक जालें. तोमास आल्वा एडिसन वर्ल्ड फेमस सायंटिस्ट कितें वाचता. ताणें व्हडले बूक वाचूंक जाय आसले, पूण बायबल वाचता. हो बूक जाणवायेचो देवो. हे बुकान जाणवाय आसा, हे बुकान जिवीत आसा, हे बुकान तारण आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी त्या मनशान म्हणलें हूंय, सो आय एम सॉरी, कॅन आय विजीट युअर होम, कॅन आय विजीट युअर रिसर्च सेंटर. आनी ताणें म्हणलें हूंय काल्तिकायेन यो. जी बायबल वाचतात ती काल्तिकाय आपणायतात. जी बायबल वाचतात ती देवाक देव कोण तो जाणात आनी आपूण कोण तो जाणात. बाबूनो, तुज्या जिवितान तूं तर बायबल वाचताय, तूं देवाक वळखूंक पावताय. तेच बरोबर देवाक वळखताय, कित्याक बायबल इज नोन एज अ लव लेटर ऑफ आवर लविंग फादर. देवाची उतर मोगाळ बापायची मोगाची चीट आपल्या मोगाच्या भुरग्यांक. बाबूनो, बायबल वाचपी हांव कोण तो, हू एम आय, आनी म्हजी कार्य कितें, आय कम फ्रॉम वे एंड वे आय वील गो. हांव खंय ताणो आयलां आनी खंय हांव वेतलो हें जाणा जावंक पावता. भावनो आनी भयणो, हो मनीस दुसरे दिसाक तोमास आल्वा एडिसनाच्या रिसर्च सेंटरान गेलो आनी ताणें हूंय पयलीच फावटी एक स्पेस सॅटेलायटीची हूंय सगळी मशिनरी तयार करून दवरलेली. आनी ताणें म्हणलें हूंय हें केन्ना तयार केलें तुवें. आनी तोमास आल्वा एडिसनान म्हणलें हूंय हांवें करूंक ना तें म्हळ्यार आपुणूच जालें. हांव राती न्हिदोंक गेल्ले कडेन येदी व्हडली मशिनरी आपुणूच जाली. आनी ह्या मनशान म्हणलें हूंय सर हें आपूण जावंक शकना, तुवें तयार केलां तें, कोणेंच तयार केलें ना, तुवें तयार केलां तें. आनी ताणें म्हणलें कित्याक जावंक शकना. हो आख्खो संवसार तर आपुणूच जावंक शकता जाल्यार ही धाकटी मशिनरी कित्याक जावंक शकना. ही मशिनरी, ही सॅटेलायट तयार करपाक मनशाची गरज, तशी हो आख्खो संवसार रचपाक सोर पदवेदार देवाची गरज, अशें
थॉमस आल्वा एडिसनान ह्या मनशाक सांगलें. हालेलुया, 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 हालेलुया. देखून तरणाट्यांनो, भुरग्यांनो, पबजी खेळून तुमी स्मार्ट जावचे नात. पबजी ह्यो त्यो गेमी खेळून तुमी हुशार जावचे नात. जे देवान दिल्लें देणी वगडायतले, देवान दिल्लें जिवीत पिड्यार करतले आनी एक साक गोड घेवन मोत्तले. कित्याक देवचाराच्यो वस्तू ते कोणेय हाडूं, पूण तांचो ओरोम देवचार, तांचो ओरोम देवचार हे देवचारान तयार केल्यात. कितें करूं देवचारान वस्तू तयार केल्यात, ताचो पाडलाव करून तुजो दुस्पोट करूंक आनी तुका सासणेचे सासणांक काबार करूंक. म्हणटकूच ह्यो गेमी, खंयचीय गेम जावं ती भावा आनी भयणी, ती गेम तुका डिस्ट्रॉय करता, ती गेम तुका उपकारोना जाल्यार ही गेम देवचारान तुजे मुखार दवरल्या हें विसरूं नाका. John chapter 10 verse 10, thief come to steal, to kill and to destroy. जुवांची शुभवर्तमान 10वो आविसूर वळी 10 अशें म्हणटा. चोर येता चोरूंक, नाडूंक आनी सगळो इद्वास करूंक, पूण हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक, सुभापणान मेळून घेवंक. म्हणटकूच जिवीत दितल्या देवाच्या उतराक हात लाय, तें उक्तें कर, तें वाच आनी तुका सुभा जिवीत मेळटलें. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भावन भयणो, पावस पडटा थंयसर. कांय दिसां फाटीं सगळे कडेन वेता थंयसर बाबणो आमकां सगळे धूल माती दिसताली, सगळीं खडपांत दिसती पडटालीं. जमीन सुखी जाल्ली, हे जमनीक पळोवपाचो एस्तार नासलो. ही जमीन क्रॅक जावन फुटलोली, इतली फुटलोली ती रावताली केन्ना आपणाक उदक मेळटलें, केन्ना हो पावस घसघश्यांनी पावस पडटलो आनी म्हाका इल्ली क्रॅक, म्हजी धूल माती उपता ती परतून जाग्याक केन्ना पडटली. हे बाबणो ही जमीन रावताली. जेन्ना घसघशीत पावस पडलो, बेबे गावपाक लागले, सुगणीं गितां गावपाक लागलीं. ही धर्तरेन कसलो आवाज येयलो, सू जालें आसतलें जिवाक बरें दिसलें आसतलें धर्तरेचें. आनी धर्तरेर पडलोलीं बियां, किल्लोलीं. आनी काय बरें तुमी खंयच्याय नदर मारात, एवरीवेर इज ग्रीनरी. सगळ्यो हिरवगार, पळयतल्याक ताजसपण हाडटा. कित्याक थंय हीं बियां आसलीं, तीं बियां किल्लोलीं. जेन्ना तुज्या जिवितान देवाचें उतर घेता, एक क्रॅक आयल्या तुज्या जिवितान, त्यो बरोवन येतात, जिवीत सगळें निराशी जाता, तें देवाचें उतर भरून काडटा. बाबणो, हें देवाचें उतर म्हणल्यार एक बीं. खंय जंय तें पडलां थंय तीं झाडां उत्पन्न जातात आनी थंयसर फुलां आनी फळां फुलतात. तुज्या जिवितान तूं फळां दिवंक सोदताय, जिवितान तूं फुलां दिवंक सोदताय, जिवीत तूं हिरवेंगार करूंक सोदताय, प्लीज डोंट वेस्ट युअर टायम. Open the Bible and you will know who you are and who is your God. तूं जाणा जावंक पावतलो देव कितें आनी देवाचें उतर कितें तें. हालेलुया, 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 हालेलुया. Thank you Jesus, 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 thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah.
देवा उतर आमच्या पावलांक उजवाड. देवा उतर निर्शेले जिणेक शांती आनी समाधान. तें वाचूंक नियाळूंक आमकां बोळ दिलें. आयकल्लें उतर आमच्या जिवितान रिगूं दिलो. पासळी तोरसा दिसारकी आमची जिवीत तूं फुलोयतो न्ही. उतरा मोदी उतर जिवे देवा तुझ्या पुस्तकांतले मेल्या काळजाक जागुयचेले नव्या जिवान तें बोचेले. उतरा मोदी उतर जिवे उतरा मोदे उतर जिवे देवा तुझ्या पुस्तकांतले देवा तुझ्या पुस्तकांतले मेल्या काळजाक जागुयचेले मेल्या काळजाक जागुयचेले नव्या जिवान ते बोरचेले नव्या जिवान ते भोरचेले. उलोय सोम्या तुझ्या उतरा जीवोंक बी म्हाका. उलोय सोम्या तुझ्या उतरा जीव दी म्हाका. दुनिया जशी जी भूंय ही जमीन उदकाक तानिल्ली तशी आमची काळजां मनां तुझ्या उतराक तांदूळ दी. आनी उतर आयकून जिवितांत संतोष खुशालकाय वाडून दी. Man doesn't live bread alone, but each word that comes from the mouth of God gives us life. Matthew chapter 4 verse 4. मनीस हुंड्यास उरवी न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरतात एक एक उतरां उरवी मनुश्य येता. हे उतरान जीव म्हाका दी दुनिया. हे उतरान म्हजी वाट उजवाडाय दुनिया. सैतानाची देवांची पिडेची पाळां मुळां हुमटून काडून उडय दुनिया. आनी तुज्या उतरा परमाणे म्हजी जिवीत मेल्लें सुकलोलें सांडलोलें निराशी उजकून उलून वचूंदी. पुस्तकांतल्या पाना पोना देवा उतर तुजें मेळ्ळें. ताणे लोलो जीव म्हजो रोखडोच भरून आयलो. पुस्तकांतल्या पाना पोना देवा उतर तुजें मेळ्ळें. ताणे लोलो जीव म्हजो रोखडो भरून आयलो. उलोय सोम्या तुझ्या उतरा जीवोंक दी म्हाका. उलोय सोम्या
तुझ्या उतराक जीव दी म्हाका. हो संसार उलयता, व्हडल्यान व्हडल्यान उलयता, सगळो वेळ टीव्ही उलयता, सगळो वेळ स्मार्टफोन उलयता, पूण तेतून स्मार्ट म्हणलेलें कांयच ना. In that smartphone, all the dull things are going on. सगळे गार्बेज बोललोली बॉक्सां दी, तातूंत स्मार्ट जावपाचें कांयच ना. मनशाची स्मार्टनेस काडून उडयता. पूण दुनिया तुजें उतर आमकां स्मार्ट करता. आयज तुजें उतर हें देवाचें उतर आयकतल्यांक, हे वेळार हे देवाचे वेदी सरशी तुजी नदर मारतल्यांक तुजो उलो कानार पडटा. रातचो उलो सामेलाच्या कानार पडलो आनी तुवें ताचें नांव घेवन म्हणलें सामेल आनी सामेल आनी सामेल. कुडीक सामेला दिसलें एली यादिकान उलो मारला. पोतून गेलो आनी पोतून गेलो आनी चड शेवटी एलीन सांगलें, आतां कोणें तरी तुका उलो मारीत जाल्यार ते निदांतूच तूं म्हूण उलोय सोडून. लॉर्ड स्पीक्स टू मी, लॉर्ड स्पीक्स टू माय हार्ट, लॉर्ड स्पीक्स टू मी इन ऑल माय डिफिकल्टीज. आयचो संसार कितलो म्हूण उलयता, कितलो म्हूण बुलयता, कितलो म्हूण फटयता, कितलो म्हूण निराशीपण हाडटा. आयज स्मार्टफोन ताचे लागीं उलोवन उलोवन कितलीं भुरगीं पिशी जालीं, कितल्या भुरग्यांनी आत्मघात केला, कितलीं भुरगीं प्रॉस्टिट्युशनाक लागल्यात, कितलीं भुरगीं पोर्नोग्राफी आनी ड्रग्स एडिक्ट जावन तांची जिवीत सगळें निराशी जालें. दुनिया आयज आनी सदांकाळ तुजो आवाज आयकून, जो आवाज आयकून मनाची शांती, हो आवाज आयकून काळजाची भक्ती, हो आवाज तुजो म्हूण उठून घेवून काळजां मनाची नितळसाण गरजेची. तुका पळोवंक हें मन काळीज नितळ कर दुनिया. Matthew chapter 5 verse 8. Blessed are those who pure in heart and mind, they will see God. काळजान मनान नितळटी सुभागी देवाक पळयतली. तुका पळोवंक दुनिया तुजें उतर म्हज्या काळजान बाळगून दवरता आनी हांव म्हाकाच तुका समर्पिता. हालेलुया, 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 हालेलुया. पुस्तकांतली उतरां पुंजा देवा म्हज्या तुकाच भेटलो. निर्शेलोलो जीव म्हजो एकाच पांयार साबूत जालो. पुस्तकांतली उतरां पुंजाय देवा म्हज्या तुकाच भेटलो. निर्शेलोलो जीव म्हजो एकाच पाराक साबूत जालो. उलोय सोम्या, उलोय सोम्या, उलोय सोम्या, तुज्या उतरां जीवंक दी म्हाका. उलोय सोम्या, उलोय सोम्या, तुज्या उतरां जीवंक दी म्हाका. दुनिया उलोय म्हजे लागीं, उलोय म्हजे लागीं. लॉर्ड स्पीक टू मी.
थोडंच वेळ तुझे काळीच मौन शांत उर. शांत उर. And that the Lord speaks to your heart. देवाक तुझ्या काळजा सगळें उलोवंक दी. तूं कितलो खोटो जावं, तूं कितलो दळिरो जावं, तूं कितलो पातकी जावं, ह्या वेळार ती तुजे लागीं उलयता. Tell your God to speak to me. Lord speaks to me. दुनिया म्हजे लागीं उलय. हो पळय हांव आसा. तुजो संदेश जिवंतोर म्हाका मेळूं दी. ओ देव, आयज आनी सदां काल आपल्या उतरांतल्यान आपल्या भुरग्यांक लागीं उलयता. दुनिया ह्या वेळार पिडेवंतांक सगळी पिडाच दिश्टी पडटा, पूण पिडेवंताच्या सांगाताक तूं आसाय म्हूण ती सोत मानूं पावूं आनी तुज्या उतरान ती बरी जावं. कितलीं तरणाटीं आयज ह्या गाबेजी फाटल्यान धांवत आसात, ड्रग्साच्या सोऱ्याच्या आनी ह्या काळोखा फाटल्यान धांवतलीं आसात. हे म्हजे तरणाटे भावांक आनी भयणींक दुनिया ह्या वेळार तुजे वेदी सोशीं दवरता. कितले पाद्री माद्री कितलींच प्रॉब्लेमां पयस बीन अस्कोताय आसात. आख्खी पवित्र सभा, आख्खी क्रिस्ती पोरसां तुका समर्पिता. दुनिया ह्या वेळार उबारता आमच्या देश कारभाऱ्यांक. घोडे आपल्या दिल्ल्या देण्यांतल्यान दुनिया मनशा कुळाची सेवा करूंक, दर एका नागरिकाची सेवा करूंक, मनाची तुशी आत्म्याची भलायकी राजकारभाऱ्यांक राजकारभार चलयतल्या खातीर मागता. हे भाशेन देवाची उतर पोरगोट्टल्या यात्नीक भावांक, माद्री भयणीक आशिर्वाद दी. जायते तरणाटे आनी जायतीं भावयणां समाजान, घरान, वाड्यांनी तरेकवार भाशेन देवाची उतर पोरगोट्टली आसा. दुनिया हे किरकोळ वावराची आशिर्वाद घाल. शालोम मिनिस्ट्री सांत सेवांव हो एक जमो देवाची उतर आपल्या घोडटा ते भाशेन पोरगोट करता. दुनिया आमच्या किरकोळ वावराचेर आशिर्वाद घाल. आयचे दिसाक वाडदीस मनयतले आसात, तांकां राख आनी सांबाळा. आयचे दिसाक पयन कोत्तल्यांची यात्रा सुरक्षीत पावूं दी. जी भाव आनी भयणी कोवीड पिडेन पॉझिटीव जाल्यान, सगळ्या आकांताक सांपडल्यान तांचेर आशिर्वाद घाल. जी एकसरी जाल्यान तांच्या घरांतलीं जोडकार मोगाची तांकां उणें जाल्यान दुनिया काळजा मनाक तूं हात लाय. थोडोस वेळ उगीच रावन तुजे खातीर, तुज्या कुटुंबा खातीर माग.